किल्लपाल दाबाळ पंचायतीन घरपट्टी घोटाळो। घरपट्टी भरिल्ल्या लोकांक बनावट पावत्यो दिल्यात आनी ताचेर पंचायतीच्या स्टॅम्पाचो गैरवापर केला। सरपंचान मागिल्ले आरटीआयत हो घोटाळो उक्ताडार आयला। कमीत कमी फाटली 10 वर्सां हे चालू आसा म्हूण सरपंच दामोदर बांदेकाराचो अदमास। सरपंच आता हे सगळ्याची माहिती बीडीओक दितलो। किल्लपाल दाबाळ पंचायतीत घरपट्टी घोटाळो। सरपंच दामोदर बांदेकारान घाल्ले आरटीआय अर्जात घोटाळो उक्ताडार। लोकांक घरपट्टी भरिल्ल्याच्यो ज्यो पावत्यो दिल्यात त्यो खोट्यो, तांचो कांयच तपशील पंचायतीन ना। खोट्या पावत्यांचेर पंचायतीचो स्टॅम्प मारला। ह्या सगळ्याची माहिती आता सरपंच बीडीओक दितलो। ह्या सगळ्याची खोलायेन चौकशी करची म्हूण सरपंच दामोदर बांदेकाराची मागणी। हांवें घेतली अंडर आरटीआय मागून घेतली। ओके आनी अहवाल मागलो तो आमची ऑफिसाची स्लीप न्ही म्हणटा। स्लीप न्ही कित्या वयल्यान कळ्ळें तुमकां स्लीप तिच्यो डुप्लिकेट प्रिंट केल्या तर? डुप्लिकेटच जालें ना। लोक स्लीप घेवन आयले, आमच्या रिकॉर्डाक कांयच ना। तुमच्या रिकॉर्डान ना, ऑफिसाच्या रिकॉर्डान काय ना? ऑफिसाच्या रिकॉर्डाक कांय ना, ती आमची रिसीट न्ही ती। पूण हांव टॅक्साची बीन बोरला म्हणून लोकांचें हें आसा। लोकां कडेन रिसीट आसा न्ही? रिसीट आसा। हय, लोकां कडेन रिसीट आसा। अशें कितले म्हाजे कडेन कितले केन्ना कंप्लेन जालो हें आतां? खूब तेंप जालें दिसता। कितें ना पूण तुमी मदीं आवाज कित्याक काडून ना हेजें म्हणटा अशें चलता जाल्यार? चलता पूण हांवें प्रयत्न केलो, पूण कितें आसा एकटो मनीस आमी आतां सरपंच जाले म्हणून म्हाजी जबाबदारी येयली तेन्ना सरपंच जावं नाशिल्लो पयलीं। हां, आतां हालीं जाला तूं सरपंच? हालीं जाला। तूं आतां सरपंच जाल्ले कोणी रिसिप्ट घेवन येयले? हय, रिसीट घेवन येयले तेन्नाच मागीर म्हाका हें करचें पडलें न्ही। हाचे कितें हांव आतां बीडीओ कंप्लेन करतलो, म्हागेलें तें काम। अजून पर्यंत ती कंप्लेन केली ना? ना अजून करना। कोरवाले सांगलां हांव। रिसिप्टी येयल्या पळय तेजी तुमचे कडेन नोंद कांयच ना? कशी ती? ऑफिस लोक घेवन गेल्या पळय हय, रिसिप्ट हांवें हावस टॅक्स भरला म्हणून तेजी नोंद काय ना पंचायतीन? पंचायती तेंचे कडेन रिसीट आसा, पंचायती कांयच ना। आनी पंचायती स्लिपूच न्ही म्हणटा सेक्रेटरी। रिसिप्ट कितें म्हण आसा? रिसीट टॅक्स तुमचे कडेन एक मिनीट ही आतां डुप्लिकेट? हे डुप्लिकेट हेजेर हांवें हें मागलां हेजे आरटीआय अंडर मागलेले। आनी स्टॅम्प बीन आतां तुमचो काय तेणी? स्टॅम्प बोगस जालो ना, स्टॅम्प आमच्या पंचायतीचो। सो ऑफिसान आसा तेंच्यांनीच केलें हें? आनी कोण करता? पूण हे पंचायती रिकॉर्डा ना? ना ना ना, हे रिकॉर्डान अशें खूब आसा, असंख्य आसा। सोडे ना। कितलो अमावंट आसतलो म्हणटा तूं? कितलो घोटाळो आसतलो? अंदाज कितले वर्स जाल्ले म्हणून कशें कळटा? आमी आज किल्लपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्राच्या क्षेत्रांत आसा आनी पंचायती समोर आसा। जे पंचायतीच्या जे फाटल्या 2016 पासून गोड बंगाल जाल्ले आसा आनी तितून म्हळ्यार ज्यो हावस टॅक्स रिसिप्ट आसा त्या हावस टॅक्स रिसिप्ट लोकांची नांवार रिसिप्ट करून दिल्या, तेंचे कडेन हावस टॅक्स भरून घेतल्या। पूण कायदेशीर पळोवपाक गेले जाल्यार ते हावस टॅक्स जी रिसिप्ट भरलेल्या ती रिसिप्ट पंचायतीच्या डॉक्युमेंटान खंयच ना, जी बोगस जावन आसा। आनी ह्यो बायलो ज्यो कोण घराची टॅक्स भरता ते लोक आतां सरपंचा कडेन येता आनी आमची घराची टॅक्स भरून घेयना, ही टॅक्स आसा, रिसिप्ट आसा। पूण खरें पंचायतींच्यान सरपंचान जर शोध केलो जाल्यार सरपंच सोदीत जाल्यार ते पंचायती बुकार खंयच्याच रिसिप्ट येना। आनी सरपंच म्हणटा की गोड बंगाल जाल्ले आसा, ते कोणी केले ते खबर ना, तेजी सकल चौकशी जावची अशें सरपंच दामोदर बांदेकर म्हणटा। गोमंतक टीव्ही खातीर किल्लपाल दाबाळच्यान एकनाथ खेडेकर।